खुर्सचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाच्या राणये उल्हास पाव. हालेलुया. कित्याक जाका तूं वावोंक फावो जाल्ली. हालेलुया. तो आपणे सांगले बरी जिवान जाला. हालेलुया. आमा पासोत देवा लागीं माग. हालेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव आंकवारी मरये. हालेलुया. कित्याक सोमी खरोच जिवान जाला. हालेलुया. प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मायेक आंकवार मरये मरिफात ससनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाबसो कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला. तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सतमंता देवाक सर्वोपदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो. आंकवार मरयेंत जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस मरण सोंसलें. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्वोपदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका. पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. जेजू जोर्दान न्हंयेंत स्नान घेता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले
सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सुमेस्त आत्म्यांक सडकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. दुसरो मिस्तेर जेजू काना शेरांतल्या लग्नांत आपली महिमा परगडता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये
आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. मुचा जेजू, आमची पदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट, आदी गरज आसल्ल्यांक सरगार वन पावय. आमेन. तिसरो मिस्तेर जेजू देवाचें सर्गीचें रास परगडता आनी पत्की जिणी बदलूंक उलो दिता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. इमुच्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक सरकन तुजी काकूळ अधिक गरज आसल्यांक सरगार वन पावय. आमेन. चवथो मिस्तेर जेजू ताबोर पर्वतार रुपांतर जाता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. इमुच्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक सरकन तुजी काकूळ अधिक गरज आसल्यांक सरगार वन पावय. आमेन.
5वो मिस्तेर जेजू भोव पवित्र एवकरिस्त घडटा. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोच्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकान तुजी काकुळतीची अधिगस, आसल्यांक सर्गार वन पाय. नमारणी काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृता आनी भरवशा, तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी एवेची बळकां, या दुखाच्या कोणांत आसता, आस्कार उस्कार सोड, आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती. आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी, ए मोगाळी, ए दुलोबी
अंकुरी मोरये आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फावोसमचे खातीर सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयकमका. क्रिस्ता दयेन आयकमका. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका. काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. संतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भगवंती मोरये आम्हा बसवत विनंती कर. भगवंती देवाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भगवंती अंकुरीचे अंकुरी आम्हा बसवत विनंती कर. ख्रिस्ताचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. काकुळतीचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भरवशाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भोव नितळी माये आम्हा बसवत विनंती कर. भोव निष्कळंती माये आम्हा बसवत विनंती कर. खत नातले माये आम्हा बसवत विनंती कर. आपुट माये आम्हा बसवत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा बसवत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा बसवत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा बसवत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. सोडवंदराचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. भोषणी अंकुरी आम्हा बसवत विनंती कर. मनापात्र अंकुरी आम्हा बसवत विनंती कर. परगटुंग फौजल्ले अंकुरी आम्हा बसवत विनंती कर. पदवेदार अंकुरी आम्हा बसवत विनंती कर. दयाळी अंकुरी आम्हा बसवत विनंती कर. विश्वासी अंकुरी आम्हा बसवत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आम्हा बसवत विनंती कर. जणवयेच्या सिंहासना आम्हा बसवत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा बसवत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा बसवत विनंती कर. मान फौजल्या पलंगणा आम्हा बसवत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा बसवत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा बसवत विनंती कर. दाविदाच्या बुरजा आम्हा बसवत विनंती कर. दाडियाच्या बुरजा आम्हा बसवत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा बसवत विनंती कर. सोल्याच्या अर्का आम्हा बसवत विनंती कर. सर्गींच्या दरवोट्या आम्हा बसवत विनंती कर. फंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा बसवत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा बसवत विनंती कर. पथक्यांच्या आश्रया आम्हा बसवत विनंती कर. स्थळांतरकरांचे शकाये आम्हा बसवत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा बसवत विनंती कर. ख्रिस्तवांच्या आधारा आम्हा बसवत विनंती कर. भुडव्यांच्या राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. कॉन्फेसोरांचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. अंकुरीचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. सैंबाच्या कथावेन गर्भी संभवले राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. भो पवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. समाधानाचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. कार्मेलाचे राणीये आम्हा बसवत विनंती कर. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करतेले बोगोस आमका येसुया. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करतेले दयेन आयकमका येसुया. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करतेले काकुळतामची कर. तुझे ससाये काल ए देवाचे भगवंती माये आम्ही येताव. आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारो करी नाका. पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. आनंद भरीत आनी सदैवी अंकुरी. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फावोसमच्या खातीर प्रार्थुया. ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला. भगवंत अंकुर मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर
आमी नियाळटना तांतू आटपिल्ल्यासो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयिल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. शुभ वार्ता सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वळ 16 तावन 20 पर्यंत. शिसांचे पाय धुल्ल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, कोणी साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्ही, तशेंच धाडलेलो आपणाक धाडलेल्या प्रास व्हरतो न्ही. हें तुमी जाणात. तर कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार. तुमच्या सक्ता विशांत हांव अशें म्हणना. हांवें विंचून काडलेले कोण म्हणून हांव जाणा. म्हजे सांगता जेवतल्यानच म्हाका आडपाय दिला. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावंक जाय. हें घडच्या वेळार आसा तो हांवच म्हणून तुमी सतमनच्यात. हे घडचे आदींच हांव तुमकां सांगता. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता, आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. भडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची. लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां भरवशाची. केदे व्हरते बाग मोरयेचे प्रसूस आमचे आपल्या देवा. आवय तरी आमकां रावचे सभे सांच्या देख जावं सोबच्या. भडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची. लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां भरवशाची. मुगाळ पुत्रा सवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.